प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विसवोर वोड 13 ते 21 पर्यंत. लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 13 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोकांच्या जोम्यांतल्या कोणाकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडला त्या दायजाचो म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या बापायक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, मनशा, तुमच्या भितर न्यायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला? चोत्राय दवरात आनी 2 गिरेस्तकायची आशा सारकीच सोडून दियात. कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार तांचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वोपार सांगली. एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेता भाटांत खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक पडलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांचे खंय व्हडले बांदतलो आनी म्हज्या शेतां भाटांचें सगळें उत्पन्न आनी म्हजो आस्तो माल तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हाकाच अशें म्हणटलो, जिवा म्हज्या, 10 वर्सांक पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा. विसव घे, खा पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, आरे पिश्या, आज राती तुज्या कोडलो तुजो जीव परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करतात, पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक नात. तांची गोत ही. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां, जेजू आयज आमकां एक गिरेस्त पिशाची वोपार घालता. आनी ही गिरेस्त पिशाची वोपार कित्याक काय जेजू आयज आमकां शिकयता? कित्याक एक मनीस येता, दादलो येता आनी तिचो जेजूक म्हणटा, तो म्हणटा, म्हज्या भावाक सांग, म्हजें बाट जें आसा म्हाका दी तें. म्हणजे म्हाका कितें दवरलां तें म्हाका म्हजें बाट म्हाका दी. कित्याक म्हाका दिसता अशें दिसतालें की तांच्या भावा मदें तांच्या फॅमिलीन कितें तरी गडबड आसलो. तांचो संबंद आपल्या भावाशी सारको नासलो आनी भाव ताका दिवंक सोदिनासलो. म्हणून आतां तो येता जेजू कडेन आनी जेजूक म्हणटा, तूं मातसो मदल्यान पड हातून आनी म्हाका म्हज्या भाटाची म्हजो वांटो दी. जेजू त्या वेळार ताका म्हणटा, म्हाका कसलोच अधिकार तुमच्या भाटांनी म्हाका दिवंक ना. हांव ह्या संवसारान तुमकां कितलें बाट मेळोंक जाय, कितलें तुमकां दुडू मेळोंक जाय, कशे भाशेन तुमचो वांटो जावंक जाय, हें हांव ह्या संवसारान ह्या वस्तूंक येवंक ना. हांव आयलां फकत तुमकां देवाचो मोग दाखोवपाक. आनी तेजे उपरांत जेजू आयज एक वोपार शिकयता. आनी त्या वोपारीन एक मनीस, एक दादलो, जो इतलीं वर्सां काम करून, आपलीं भाटां भरून, आपलें बांद सगळें भरून तो आतां चिंतालो, एक पाटी भरलें तें सगळें काम बरें करून तो आतां सुसेग घेतलो आनी बरे भाशेन रावतलो म्हणून. पूण त्या वेळार जेन्ना अशें तो चिंता, देव ताका म्हणटा, पिशा, तुजो दीस पावला आतां ह्या संवसारान वचपाचो. तूं इतलें काम केलें, इतलें वावर केलोय, इतलें दुडू केलें, इतलें आतां तुजें शेतान तें तुका पीक मेळलें तें तुवें आतां सगळें मोजून तुवें दवरलाय. पूण आयज तुजो निमणो दीस संवसारांतलो. पूण हें सगळें केलाय तें कोणाक केलाय? तुका कसलो ताजो फायदो ना. तुका कांय ताजें बरें जावचें ना. आनी भाव भयणीनो, जेजू ही वोपार कित्याक घालूंक सोदता, कित्याक ती त्या मनशाक दिली ताणें? कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण सासणाचें सूख भोगूंक पावतलो, आमी सगळीं संवसारान मरोन वयतलीं, पूण सासणाचें सूख भोगूंक जीं पावतलीं, तीं ह्या संवसारान आपलें चिंतिनासतना दुसऱ्याचें चिंतात, देवाचें उतर पाळटात, देवाच्या उतरा प्रमाणें चलतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तांची चोत्राय तांचेर ना, पूण देवाच्या उतराचेर दुसऱ्यांक बरें जावपाक तांची चोत्राय आसता, तांकां देवाचें उतर दिवन तांकां तयार करून देवाच्या राज्यांत
तेन्ना भाव भयणीनो ती एक दीस देवाच्या राज्यान सासणाचें सुगूंक पावतल्यान आतां खूब कितें जाता ह्यो भाव भयणीनो ह्या संवसारान लोक फकत आपल्या पोटाचेर चिंता म्हाका ते लोकांक मागतात आपलें पोट भरपाक काम करूंक तयार ना देवाचें उतर आयकूंक तयार ना देवाचें उतर पाडूंक तयार ना फकत विन्सेंट पॉल कोण भिकारी भाशेन वचोन लोकांचे घेवपाक इतलीच तयारी करतात आनी फकत आपलो म्हणटा दिसपट्टो गिराज अशें देवा कडेन मागिनात पूण दिसपट्टो गिराज हांगा भीक मारून थी भीक मारून इगोर्जेर वचून पासून तांची पोटां भरतात आनी खूब लोक आहा जो ह्या भिकाऱ्यांक जेवण दितात भिकाऱ्यांक दुडू दिता आनी लोक थंयसर समजता की ती बरें काम करता म्हणून ती आतां हे दुडू काडून आपले त्या भिकाऱ्यांक आनी त्या ज्या लोकांक दुडू ना जेवण ना तांकां दितात पूण तांकां देवाचें उतर कोण दिना तांकां कसलीच देवाच्या उतराची सजमणी दिनात कसलेच देवाच्या राज्यान कशे भाशेन देवाचें राज चलता ते ती शिकवण दिनात फकत जेवण दिवपाचें पिवण दिवपाचें कपडे दिवपाचे विन्सेंट पॉल थंयसर वचोन सगळीं असलें पोटाचेंच पळोवपाचें आनी भाव भयणीनो हो लोक आतां फकत ह्या संवसारी वस्तूंनी बुडलो आसता आनी केन्नाच देवाच्या उतरान रिगून रावना हांव म्हणना तांकां जेवण नाका खाण नाका पिवण नाका कपडे नाका पूण भाव भयणीनो हें सगळें दिल्या उपरांत आमकां गरज त्या लोकांक देवाचें उतर दिवपाक तांकां देवाची उतराची सजमणी घालना आयच्या ओपारीक हो पिसो जो गिरेस्त मनीस आसलो तो फकत आपलेंच चिंतालो ह्या संवसारान की आपलें इतलें काम करून एक दीस बसोन तो आतां मोजा मागतलो म्हणून अशें चिंतालो पूण भाव भयणीनो हें सगळें वावर करून सगळो त्रास घेवन तो आतां कसलोच ताका फायदो जावपाचो नासलो कित्याक देवान ताका सांगलें आयच्या ओपारीक तुजो वेळ पावलो ह्या संवसारान वचपाक आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या संवसारार जावन खरेपणी आमी एक दीस सर्गीचें सूख भोगूंक पावतले आमी फकत देवाच्या उतरान रिगून रावया देवाचें उतर पाडुया वय आमच्यान दुसऱ्यांक आदार करून तांकांय देवाच्या राज्यान हाडूंक जाता पूण फकत तांकां जेवण पिवण आनी खाण दिल्या उपरांत आमी तांकां खरें जेवण म्हूण देवाचें उतर दिना जाल्यार आमी तांकां कसलोच फायदो करिना आनी आमकांय कसलोच फायदो जावचो ना पूण आमी आयजतान देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवया वय तांकां जेवण दिवया खाण दिवया आनी तांकां देवाचें उतर दिवन जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक तयारी करया आनी एक दीस आमी सगळीं सासणाचें सूख भोगूंक आमी तयारी आयजतान सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता